नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. माझ्या फाटल्यान तुम्ही आकाशकंदील पळोवंक शकता आणि तुमकां अंदाज येयला आसतलो आमी खंय आसा ते. आमी आसा फेस्टिवल ऑफ लायट्स हेका. फाटलीं कितलींशींच वर्सां कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो, तेंची घरकान्न शिवोलीचे आमदार दिलायला लोबो आणि पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन करता. जाणून घे ह्या वर्सा 10th एडिशनाक कितें वेगळे आकाशकंदील आसा, कितें वेगळे कार्यक्रम आसा ते. मॅम, आमी आयज फेस्टिवल ऑफ लायट्साक आसा. 37 वयल्यान आयज 5,000 वयर गेला. कशें दिसता? हेज्यान व्हडली खोशी ना. 37 2014 त्या वर्सा आमी 37च आकाश घेवन आमच्या शाळे कडेन चालू केल्ले लोबोवाड्यार आनी आयज 5,000च्या वयर आमकां कावंटाक मेवता. म्हळ्यार आख्या गोंयच्या लोकांक हांगा खबर आहा हांगा ऑल गोवा आकाश कंडील प्रेजेंटेशन हांव कॉम्पिटिशन म्हणजे ना बरोबर. आणि इतले पार्टिसिपंट्स आख्या गोंयचे हांगा येतात आणि एवरी इयर इट गेट्स बेटर अँड बेटर. सो आय रियली थँक द पार्टिसिपंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर गोवा अँड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल गोवा आकाश कंडील presentation. And now shortly in the month of December we'll also have all Goa star Festival of presentation. Stars. Yeah. हय. स्टार्टिंग कितें चॅलेंजीस आसले इनिशियल स्टेजीचेर आणि आयज तुम्ही पळयतात की See, challenges? every time, even now we have challenges, but every time we have so many meetings. आता हे झाले म्हणटकूच आम्ही रिव्ह्यू मीटिंग घेतात so that we don't get this hiccups for the next festival of stars. So there are hiccups, but we try to improve with the help of these 200 volunteers. Yes. आम्ही त्यांना काय करिना, हे दोनूय झाले म्हणटकूच एक पिकनिकेक व्हरतात, पूण हे आमचे गांवचे भुरगे बरोबर. स्वतःहून येतात. प्रोफेसर एडवोकेट आणि सगळे सरपंच आणि सगळे हात भार रावन सकाळच्या 9 चालू जाता ते रेजिस्ट्रेशन. त्याच्या पहिले 7 हांगा रेडी ते टेबला लावून आणि आख्खो दीस आनी तुका पावता ते वतान हांगा रावपाक. पूण एक टेबलाचेर मिनिमम 5-6 असतात, मागीर भुरगे असतात हाडून लावपाक. इट टेक्स अ टीम एफर्ट. बरोबर. सारकें. कोणाक 1 रुपया दिनात आमी, बट गांवच्या मोगाक लागून आमच्या गांवान हो काय बरो इव्हेंट जाता. आख्ख्या म्हाका खबर ना आख्ख्या जगान येदो व्हडलो जाता जाल्यार एक जाग्यार इतले आकाश कंडील येवप, जाल्यार एक जाग्यार इतले स्टार येवप. इट्स नॉट अ जोक, बट thanks to our Lord and to all the volunteers and everyone who participates. ओके मॅम, लास्ट प्रश्न की फाटली 10 वर्सां हांगासर आयोजीत जाता. तुम्ही शिवोलीचे आमदार, सो थंय तुम्ही ऑर्गनायज करतले असो प्लॅन आहा तुमचो फुडें? Yes, if they ask me to, then we will do it. But here it is, आम्ही कलंगूट आणि शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सेपरेट कॅटेगरीज दवरलेली आहा सो दॅट आमी पयला खूब फावटी तांकां प्रायज मेवनात. ते बरे बरे गोंयचे आकाश कंडील येतात आणि देन दे से मॅडम आमकां कांयच प्रायज ना. ताका लागून आमी तांकां आमच्या शिवोली आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सेपरेटूच कॅटेगरी दवरल्या आनी तांकांय थंयसर कितलेच प्रायजीस दवरल्यात. So if people of Shioli want me to have over there, we can always explore the possibilities. आमच्या वांगडा आसा कलंगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो. सर, तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. तुम्ही जे बील आयिल्ले ते आयज तेजें झाड जालां. जे 37तल्यान तुम्ही सुरवात केल्ली ते आयज 5,000 वयर पावला. कशें दिसता? So it is participation of all the people. People of Goa unitedly they unite over here at this place. हय. This is a place for unity. Goa is a place for unity. Everybody knows that. And Parra is the place which unites people. बरोबर. And Parra has started this festival of lights and stars. बरोबर. Later on in December stars.
So people are the light of the world and everybody unites over here. Now आकाश कंदील जे हिंगा केल्ले आहा हय हे आमचे हिंदू भावांनी केल्या, मुस्लिम भावांनी केल्या आणि क्रिस्तांव भावांनी केल्या. सो प्रायज जेन्ना मेळता तेन्ना कळटा की कोणाचो आकाश कंदील. बरोबर. सो टॅलंट सगळ्याच्या आंगान भितर आहा, रुजलेली आहा, ती भायर काडपाचो आमी एक तांकां प्लॅटफॉर्म दिता, आमी एक संदी दिता. आनी म्हाज्या वांगडा सगळी आमची टीम, पार्रा सिटीजन्स असोसिएशन, आमचे प्रदीप बाब, शिवराम, एडवीन आणि बाकीचे खूप जाण, ॲडव्होकेट रायकर अँड अदर्स, व्हडली टीम ती 200 बॉयज अँड गर्ल्स, दे कम टुगेदर to make this festival a success. बरोबर. So this festival becomes a success only because everybody unites together. बरोबर. आणि हे युनिटी आमच्या गोंयान आमी आदींसून दाखयल्ली आहा, आमचे फोर फादर्सान दाखयल्ली आहा, आमचे शापाय शामायन तेंचे शापाय शामायन दाखयल्ली आहा, आनी ही युनिटी फुडें व्हरपाक जाय. बरोबर. हांव कित्याक म्हणटा, आतां गोंयान खुबशे लोक भायले येयल्ले आसा, गोंया भायले लोक गोंयान येयल्ले आहा, ते रावल्ले आहा, तेणी आमचो कल्चर एडॉप्ट केला, आमचोय कल्चर एडॉप्ट केला ते. सो हो पूण कल्चर आलोंक दिवंक पारना आमी. बरोबर. हे कल्चर म्हणजे कल्चरान सगळी युनिटी येता ती. म्हणजे वी हॅव टू सी दॅट इट इज गिवन टू द जनरेशन नेक्स्ट. जी आमची धाकटुली भुरगीं आहा तांकां हो आकाश कंदील करपाक आमी शिकोवपाक जाय. जी धाकटी भुरगीं आयज 3-4 वर्सांची जाता ती पळयता आपलो डॅडी मामी आजो आजी आकाश कंदील करता. ही आकाश कंदील ती शिकपाक जाय. ती कितली मॉडर्न जावनी, ती कितली शिकोनी, ती डॉक्टर जावनी, ती चार्टर्ड अकाउंटंट जावनी, ती पायलट जावनी, इंजिनियर जावनी, ती कितें जावनी, एरोनॉटिकल इंजिनियर जावनी, कोणूय जावनी, पूण जी आमची परंपरा आहा, जी आमची कल्चर आहा, ही संस्कृती आहा, ही आमकां टिकोवन दवरपाक जाय. तुमी पयला आमी प्लॅटफॉर्म जो दिल्लो आहा हो सगळो कल्चरल प्रोग्रामांक दिल्लो आहा. कल्चर आमचो फुडें व्हरपा खातीर धाकट्या भुरग्यांक, खेडे गांवांतल्या आमच्या बायलांक, तशें चेडवांक, तशें चेड्यांक आमी प्लॅटफॉर्म दिल्लो आहा. ही स्टेज तेंकां, हो प्रोग्राम 12-12:30 जायसर चालू आसता. हो दिवाळीचे निमित्त, पूण स्टेज तेंकां. बरोबर. सो हे आमी वाडोवपाक सोदता. बरोबर. जसे तुम्ही मुद्दो एक काढलो की आई आपल्या घराकडे किंवा बापूय आपले घराकडे कंदील करून लायतात. मॅडमीन एक थंय मुद्दो काढलेलो की आम्ही आदल्या दिसा वचून 500 रुपयाचो 600 रुपयाचो आकाश कंदील घेऊन येतात. पण अशा प्रकारचे जेन्ना कार्यक्रम आयोजन जाता त्या वेळाचेर खंय तरी घरान ते कल्चर तयार जाता, ग्रो जाता. आणि सर फाटली 10 वर्सां तुम्ही या कार्यक्रमाचे आयोजन करता. कितें चॅलेंजीस आसले इनिशियली? See, it has only grown big. Challenges are there, very big challenges are there. Like to do it at Parra Tinto, heavy traffic. बरोबर सर. तितूनसून हो आकाश कंदील स्पर्धा घडोवन हाडप, भुरग्यांनी भाग घेवप, आमी आख्खे सगळे पंचायतींनी तेजे आमंत्रण दिवप, सांगप, सोशल मिडिया आनी प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या थ्रू आमी आख्खे गोंयाच्या लोकांक सांगप की अमके दिसा हा स्पर्धा. बरोबर. लोकांनी आकाश कंदील करप आनी वेगवेगळे आकाश कंदील येता. थोडे जाण they go home without a prize. So there are so many problems and issues. So we are trying to help a lot of more people to increase the number of consolation prizes, to increase the number of prizes. So we are trying our level best to see that a lot of people are satisfied. So सगळ्यांक सॅटिस्फाय करूंक शकना, बरोबर. पण ह्या पावटी लायन जी आहा ती वाडल्या, आकाश कंदील वाडल्या, participants have increased and participants are from every community, every religion, every caste. So here it is a unity. The festival is about uniting people. Festival is uniting people where the light should shine from Goa to India and the world. फेस्टिवल ऑफ लायट्स इज अ फेस्टिवल ऑफ गोवा. सो हांव जेन्ना गोंयचे फेस्टिवल म्हणटा, आख्खे गोंयचो लोक हिंगा येता. दे कम टू परफॉर्म, दे कम टू ब्रिंग आकाश कंदील. सो फेस्टिवल हिंगाच जावचो आनी गोंयचे लोक हिंगा येवचे, हे आमी सगळ्या कडेन मागता. आनी बऱ्यान बरें आकाश कंदील आनीक करचे. प्रायजीस कशे फुडल्या पावटी वाडोवपाक जाय आनीक एक्स्ट्रा
ते आम्ही करतले. आमच्या वांगडा आसा पर्रा विलेज पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच डॅनियल लोबो. सर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. आमी सरांची आनी मॅडमची दोगांची उलयले ह्या कार्यक्रमा बद्दल. तुमकां कितें उलोवंक जाय फेस्टिवला बद्दल? म्हाका दिसता फेस्टिवल ऑफ लायट्स हो कार्यक्रम आकाश कंडील प्रेजेंटेशन एंड कॉम्पिटिशन द वर्ल्ड्स लार्जस्ट गॅदरिंग ऑफ आकाश कंडील्स आमच्या पोर्रा गांवांत जाता. हो एक इतिहास जावना. पीपल ऑफ गोवा irrespective of religion, irrespective of caste, they come to our village and they showcase their talent. आमचे दिसता खुबशे आमचे क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव, मुस्लिम भाव, दर एका धर्माचे भाव तशेंच भयण आमच्या गांवांत सकाळच्यान लायनीन उबे रावन आपले रेजिस्ट्रेशन करून आपली जी कला, आमची गोंयची संस्कृती तशेंच गोंयची गिरेस्तकाय जी जावन आसा ते लोकांचे मुखार ते हाडटात. आमकां हिंगा दिसता कितलेशेच सुबेत आनी सुंदर भाशेन तेंच्यांनी इंट्रिकेटली इको फ्रेंडली मटिरियल्स यूज केल्ल्या. दे स्पेंड ऑलमोस्ट अ मंथ, मोर दॅन अ मंथ टू प्रिपेर दीस आकाश कंडील्स. ते आमच्या गांवांत हाडटात, वेगवेगळे कॉम्पिटिशनाक ते भाग घेतात. वी वर वन ऑफ द फर्स्ट एसोसिएशन्स एंड विलेज पंचायत्स इन गोवा टू इंट्रोड्यूस दीस कॉम्पिटिशन. आनी आमचो एकूच मुद्दो आशिल्लो की लोकांक वांगडा हाडचे, बरोबर, टू ब्रिंग पीपल ऑफ गोवा युनायटेड अंडर वन प्लॅटफॉर्म and to ensure that each and every person irrespective gets an opportunity to show our culture, our heritage and what real Goanness, खरे गोंयकारपण आमी जे म्हणटात ते कितें ते दाखोवपा खातीर हो आमी कार्यक्रम आनी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आमी घडोवन हाडटात. 10 years ago, this is our 10th year. खुशालकाय भोगता, कारण जेन्ना आमी पयले वर्स ह्या प्रोग्रामाचो सुरवात केल्लो तेन्ना आमकां 37 एंट्रीज मेळ्ळ्ले. बरोबर. वी हॅड 37 एंट्रीज एंड टुडे फ्रॉम 37 दॅट नंबर हॅज ग्रोन टू 5000 प्लस. आयज माफी मागूंक सोदता हांव आमच्या कांय लोकांक आकाश दिवो आनी आकाश कंडील आपलो हिंगा लावंक मेळोंक ना, बिकॉज वी हॅड ओन्ली 3000 बल्ब्स एंड 3000 स्पॅन ऑफ आकाश कंडील्स वीच वी कूड हॅव पूट. तरी पूण आमी अरेंज करून एक्स्ट्रा स्पॅन घातलेलो आसा. बट देर वर मेनी हू कूड नॉट एक्झिबीट देअर टॅलंट. येता त्या वर्सा तांकां सांगूंक सोदता, वी वील कीप दीस इन मायंड एंड हॅव इट इन अ इवन बिगर मॅनर. बरोबर. आमी उलयल्ले आसा की येता त्या वर्सांनी आमी गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तशेंच लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स. वी वॉन्ट टू सी आवर आकाश कंडील कॉम्पिटिशन showcased in this to be acknowledged as the largest gathering of Akash Kandils in the world. सर आमी एक तुमचो मुद्दम उल्लेख करपाक सोदता तो म्हणजे की आमी येताले, तुम्ही प्रत्येक लोकांक जे भुरगे जावं व्हडले जावं सगळ्यांक हाती दिल्या. तुम्ही तुमच्या फादरा कडल्यान ते इनहेरिट केला. तशेंच तुम्ही तुमच्या फादरी कडेन लोकांक मदीं कसो रावपाचो, लोकांक मदीं कसो मिसळून घेवपाचें हे सगळे गुण तुम्ही घेतलेले आसा. सो तेज्या खातीर तुमकां फुडल्या तुमच्या वाटचाली खातीर तुमकां ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you. Akash candle, of course, a wonderful idea. First time I heard from our Daniel Lobo, who invited first time for this program. Then when I reached here, what is Michael Lobo stated is a very important thing for the unity of the people of India. These types of festivals are, of course, its result will be the mind of the peoples of India, whether they are from Hindi area, Kerala area, Tamil Nadu area, Goa. For the unity, this is an inspirational, artistic and
cultural and other type of guaranteeing factor according to me. I asked all these participants in this festival. Of course, the object is very much known to us. Light. What is the meaning of the word Bharat? Bha in Sanskrit and all other languages. Bharat means Bha. It indicates light. And Rath means Reti. That means whenever you are witnessing, seeing a light, you are happy. That is a concept. Of course, missionaries came to India also, realized this thing, and that is why in India, most of the languages, in my language, Malayalam, the first dictionary, first grammar book, first school, first education institution was contributed by those people. Of course, they spread their message. Every Christian is bound to spread the message of Jesus. And what is the concept of Jesus is also propagated through Indianness, also inculcated in their activities. And that is why here I asked certain people with a view to know the fact whether belongs to a particular community or other community. But I realized that in Para, this wonderful function, people from all walks of life, they are cooperated, united. The combination of the mind of these people would lead our country, our India become the best country in the world. For that purpose, the contribution of Goa, especially this festival and this function, I hope we will be able to get good results. All the best, because I had occasion to see the performance of that great artistic personality.